प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज न्हवसुरता हो 6व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताचे आनी नितीचे मार्गाचो फुलेर आनी नीज परगोटणार जालो. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांत खेरीत मुर्नियारपणा खातीर विचून काडल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाचे आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलें, पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपले खाला आशिल्ल्या पोरजेक निसंतोणाच्या मार्गार चलयतात. आमकां दिल्ल्या प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फुलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेचे मोनान फुडारपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी काळजी मागुया. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इंतेसांवां हे पोरी लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता अनोज आनी लिना फेर्नांडीस सारजोरा तावन, स्विनी रोचा बरी भलायकी आनी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता एडनी वाज वास्को तावन, एग्नेस रापोजो आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता एरिस रापोजो तालिगांव तावन, रोजारियो आनी जॉसलिन गोम्स बरी भलायकी मागता निकायला गॉयस कोलवा तावन, लग्ना दिसा देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागता ग्लॅडस्टन आनी माटिल्डा वाज सेरावली तावन, दिनवासता आनी बरी भलायके पासत मागता रॉसलिन आनी सेवन आनी फामील कोलवा तावन. तशेंच आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाचो मुखेल यादनीक तालिगांव सांत मिगेल इगोर्जेचो पादविगार पाद्री सिप्रियानो डा सिल्वा आनी कूर पाद्री हेस्टन फेर्नांडीस आपले फिरगोजेचे सिनियर सिटीजना वांगडा हाजीर आसा. तुमच्या इंतेसांवां पासत आनी ह्या मिसांत मान्यावंत आग्नेलाचे मोजोतीन मागता. आतां आमी सगलीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. देव आमचो बाव, तूं मोचो बाव, देव आमचो बाव, तूं मोची बोय, जेजू आमचो बाव, आमी एक, जेजू सोगी, आमी सोगली एक, देवा उतोराय कोथाव तेन्ना, आमी एक, जेजू सोगी एक, ताचें नांव प्रार्थीताव तेन्ना, आमी एक, जेजू सोगी एक. Deus amso baw, tu moso baw, Deus amso baw, tu mochi boy, Jesus amso baw, ani Jesus osogi, ami sogli, Deva utorai godau tena, ami Jesus osogi. Tace naw praರ್ಥीताव तेन्ना आमी एक जेजू osogi. Deus
amco ba, tu amco ba, eu amco ba, tu moci boy, Jesu amco ba, ani Jesu ostogi, ami sogli, eka bokshi dao tena, ami Jesu ostogi, deva utorai ko dao tena, ami Jesu ostogi, Deu amco ba, tu moci ba, Deu amco ba, tu moci boy, Jesu amco ba, ani Jesu ostogi, ami sogli. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारेच्या 6व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचें आपोवणें स्विकारून समाज न्हवसोरता. मान्यवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे माखणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गाचो फोळेर आनी नीज पोरगोटणार जालो. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या माखणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांक खेरीत मुण्यारपणा खातीर विंचून काडल्यान. गोठायेचो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी मिशनारी कार्याक आमकां पुर्ती केल्यांत. पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलोवंक आनी देवा आड चलतल्यो चाली पयस करूंक देवान आमकां प्रवादी नेमल्यात. भोव थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाच्या आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलां. पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपल्या काल आशिल्ल्या पोरजेक निसणटणाच्या मार्गार चलयतात. जेजूचें खेरीत मिसांव साकार करचे खातीर देवाच्या नांवान आपल्याक पाठयल्यात म्हूण ते विसरतात. आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फोलेर जावंक आनी निसुवार्थी आनी सेवे चाकरेच्या मनान फुडारीपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी काळजी ह्या मिसा बेटेंत मागुया. आनी फावते पुरी हे पवित्र रितीन वांटो घेवंक जायते फावटी आमी समाजाच्या बरेपणा खातीर निती स्वता खातीर आमी वावरूंक ना देखून ओळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचें बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सरपद बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को
가굿고 그리스도 가굿고 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 소면 가굿고 소면 가굿고 प्रार्थूया. आमची एक एकल्याची इंतसावा बापाक उबारतना एमिसान आज लग्नाचो समारंभ करतल्या आपापलो वाडदीस समारंभ केल्या बसत मागुया. सौर पदवीधरा शासनाचे देवा, मनशांची काळजां आनी पोरजांचे हक तुज्या हातांत आसात. आमच्या देशाच्या राजकारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो गावूं. सौर वायटांतली गांवचें आनी गांवचें सुदारण जावन आनी आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक समेस्तांक सत्या आनी होक मेळो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनांच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. बागीवोन जुआंचे तिसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या इश्ट. हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आखे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रितीमोगाची घोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घेन आसतना. असल्या मनशांक बरी भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करतात ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटात तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदैव. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरान दोन आनी ग्रेस्तकाय. ताचें प्रमाणीकपण शासनांक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटलो. कित्याक तो कोणवाळो. दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच आलचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak.
सर्वेस्पराक सोय सोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें न्हावंक जाय तें नाण तुमच्यान न्हावंक जायत मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात तुमी पियेतोल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें नाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा फकत तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणास अशी आपूण जेजून तांकां सांगलें. विदेशां मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आमी एका पिडेवंत समाजांत जियेता. दिसा दिसपटी पेपरांतून आमी वाचीन दिसा दिसपटी आमच्या गोंयांतूच देखून जातले घडणुकेंचेर आमी नियाळ केल्यार आमचे हात उबारून निराशीपणान जियेतलो समाज कसो आमी चलता. आनी जायते फावटी जावं ती पादाग्नेलाच्या नोवेनाक आनी आतां थोड्या दिसांनी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेंत आमी वांटो घेतलो. आनी थोडे फावटी आमचेच मनांत अशें जाता, सू जाता, बरें दिसता, गेली आमी मिसाक, पादाग्नेलाक मान दिलो, बागयोन फ्रांसीस शावेराक मान दिलो, इतलेंच पुरो काय? आनी असोच हो समाज चलून दी काय? पिडेवंत आसा तो अदीक पिडेवंत जावन दी काय? वो ह्या समाजांत, पिडेवंत समाजांत आमी आमच्या आसण्यान कसलो तरी बदलो हाडूंक आमचो वावर जावंक जाय. हे बाबा भयणीनो, तुमचे आनी म्हजें खास आपोवणें बावतिजमाच्या दिसाक आनी क्रिस्माच्या दिसाक आमकां मागल्यांत आनी एके भाशेन पाठयल्यांत जेजूची गोवाय जावंक. ह्या पिडेवंत समाजांत आमी उजवाड जावंक, मीठ जावंक, आमी फूग जावंक. आनी जायते फावटी भाव भयणीनो, आमचे लागीं तें जायना, कित्याक हे संवसाराची
आनी समाजाची पिळा सोंपेपणी आमकां सगल्यांक लागता. ह्या दिसांनी तुमी पेपरांचेर वाचतात जॉब स्कॅम म्हूण कितल्या लोकांनी लाखांनी पयशे दिले आमकां सरकाराची नोकरी जाय म्हूण आनी फसली. पीपल हॅव बीन एबल टू कलेक्ट इन क्रोज. कांय न्हू करून दिले आमी पयशे. 11 लाख जाय घे 11 लाख म्हज्या भुरग्याक जॉब दी. कितें जालें? समाजाची पिळा ही लागली आमकां आनी लागता आमकां सगल्यांक. आनी पिळेंतली मेकळी रावंक अवघड. कोणे तरी लोकांक फटयले कोमदादीच्या घरां भाटांचेर जाग्यांचेर घरां बांदली. ती घरां सगळीं मोडूंक पडली. कितलीं 104. आनी थोड्यांची जाणी पयशे एकठांय करून ही घरां बांदलेली काबार तांचे सगळे. ती आतां रडटात. रडून फायदो ना. कित्याक तो जागो तुमचो न्हय आसलो आनी तो तुमचो जावंक जायना. जें कितें आमचें न्हय तें आमचें जावंक जायना. पूण कितें जालें बाबा पडली समाज पिळेवंत आनी पिळेंत समाजाची आमकां रोखडीच पिळा लागता. आमच्या समाजांत कायदे आसात सांबाळूंक आमकां बरे भाशेन नीत दवरूंक आनी हे कायदे पुरान पिळेवंत कायदे काडटा थिंग आहात ते पिळेवंत कायदे. पळय मुणकाराक फायदो जाता जाल्यार भाटकाराक लुकसाण जाता. भाटकाराक बऱ्याक पडल्यार कायदो मुणकाराक बऱ्याक पडना. घर आमी लोकांक रावंक दिता तो म्हणटा हांव भायर सरना केस कर. कोर्टीन केस कितलीं वर्सां 20 वर्सां 22 वर्सां चलता. हो समाज आमचो. हो पिळेवंत समाज आनी हे समाजान बाबा भयणीनो आमी जियेता. पूण आमच्या आसण्यान थोडें तरी बदलप येवंक जाय. तुवें आनी हांवें हें करूंक जायना जाल्यार तशेंच जातलें. आमचें गोंय काबार जायत येयलां आज. कित्याक आमी ताळो उखली ना. आमी निवडणुकेक वेता आनी म्हणटा तांकां कोण न्ही हांवें दी आमकां कित्याक पडला. होच तो बाबा भयणीनो समाजाचो किडो जो आमकां सगल्यांक लागलेलो आसा. पादाग्नेल जाचे परबेक आमी तयार जाता. आपले सादे खालत्या जिवितांतल्यान ओळखून घेतली आपली जबाबदारी. जी जबाबदारी बावतिजमाच्या दिसाक क्रिस्माच्या दिसाक आनी आपल्या यात्नीकपणाचे संस्कारणीच्या दिसाक ताका मेवल्ली ती ताणें लिपोवन दवरूंक ना. आपल्या लागीं जाता ते भाशेन तो समाज बदलूंक ताचे प्रयत्न जाले. भाव म्हणीन 2 भाशेनी आज आमी घरा वयता आसतना समाज बदलूंक प्रयत्न करूंक वावरुया. आग्नेलाची देख घेवन मानेवंत आग्नेलान कितें केलें? पयले सुवातेर कितें तरी केलें बरें. आमकांय सोयेक मेळटा तेन्ना आमी कितें तरी समाज बदलूंक बरें करूंक जाय. वी मस्ट बी एजंट्स ऑफ गुडनेस. आग्नेलान घडये जायती गिरेस्तकाय आपल्या लागीं आसा म्हूण वांटून अशें कांय करूंक ना. घडये कोणूय ताच्या लागीं आदाराक आयलो जायते फावटी खुशाल जावन गेलो. एक बरी बुद्ध एक बरें उतर टू बी एबल टू फील सिंपथायज वीथ द नीडी. हें पादाग्नेलान केलें. घडये लाखांनी दिवंक ना पूण सादेपणान आपलें उतर आपले मागण्यांचो तेंको आनीक आपल्या लागीं जाता तितलो आदार ताणें दिलो. आमी समाजाचें रूप बदलतले जाल्यार लेट अस बी एजंट्स ऑफ गुडनेस. बरेपण शिपडावया. सगळें नॅगेटीव आसा म्हूण लेट अस नॉट लूज होप. भरवंसो सोडूंक जायना आमच्यांनी. आमी भरवंशाची मनशां आनी हो भरवंसो आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवया. काडोक काडोक म्हूण बोवाड मारलेले सुवातेर एक धाकटुली वात पेटयल्यार उजवाड जातलो. तशेंच कितें दर एका क्रिस्ती भाव भयणांचें जिवीत आमी काडोक काडोक म्हूण बोवाड मारूंक जायना. काडोकांतूच उरतले हांव. आमी आमच्या बरे जिविताचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवया. कोण म्हजेशी बूद घेवंक येता बूद दिवया. कोणा म्हज्या लागीं आदार मागता म्हज्या लागीं जाता उदार हातांनी दिवया. कोणाक तांक आसा आपआपली कुयती प्रमाणे दुसऱ्यांक पावया. समाजाचे आमी बदलप करपी जावया. आनी दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमी वायट सोडून दिवया.
वायटाक वेंग मारूंक सोंपें. एक मनीस सोरो पिवंक सोंपें बेबदो म्हणटा आमी ताका फाल्यां. ती एक पिला पुढे पिड्यांतली मेकळी रावंक अवघड. चॅलेंज ती. आमी जायते फावटी भुरग्यांक ड्रग एडिक्ट्स म्हणटा. ड्रग एडिक्ट जावंक सोंपें पूण हे ड्रग्सांतले भायर सरूंक एक आव्हान. आमचे गोंयांत आनी सगळे इंडियेंत समजा कितले मंत्री आसात आनी कितले आमदार आसात आनी कितले MPs आहात. आज सगळेच पोजिशन जोडूंक वावुरतात. ह्या दिसांनी आमचे लागशिल्लेच प्रांतांत महाराष्ट्रांत व्हडलो बोबाड एलिसांवाचो. 288 सीट्स आहात. 288 सीट्स आहात. आनी ते 288 सीट्सां लागून बाबा भयणीनो मनीस जात मनीसपण सगळे एके भाशेन सोडून दिला. इट इज अ स्ट्रगल. झूज व्हडलें. कितें करूंक पदवी जोडूंक MLA जावंक झूज. कित्याक रे बाबा MLA? जुआंव आनी जाकोब जेजूशी आयले. आमकां दोगांयकूय डेप्युटी मिनिस्टर्स कर तुज्या राज्यांत. एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक. बरें दिसतलें आमकां. तुज्या राज्यांत तूं येताय तेन्ना कसलें राज जेजू इश्टापूक आयिल्लो. कसलो समाज जेजू आमकां दिवंक आयिल्लो. आज बाबा म्हणिनो आमची वेंचणुको त्योच. वेंचणुको सोंपूंकूच नात. मागीर लागले आमी. कोणाक मिनिस्टरशीप जाय, कोणाक पोजिशन जाय, कोणाक जागे जाय, कोणाक दुडू जाय. असो समाज बदलतलो काय? आनी तातूंत जायते फावटी आमी बरी पडटा. आज आमी घरा वयता आसतना पयले सुवातेर आमी समाजा खातीर कितेंय करुया. तुमी आनी हांव आमकां बावतिजमांतल्यान आनी क्रिजमांतल्यान मेवलेली ही देवाची आज्ञा आमकां पाठयल्यांत समाज नवो करून. सान फ्रांसिस्कान केलें, मानिवंत आदाग्नेलान केलें. तूं आनी हांव आमी कितें करता काय? बरें करून वायट पयसावन आमी समाजाचेर झुजूंक जाय. आमीच वी नीड टू बी एजंट्स ऑफ चेंज. आनी आमचे पाप साहेब आदितान बोबाड मारीत आसात. आमी समाज बदलपी हातयारां जावया. इस्कुर्पा आज पादाग्नेलाक फुडें घालून एमिसा भेटींत आमकां मागुया. उबी रावया. आमची थोडी मागणी हे वेळार भक्तीपणी बापाक उबारतना पादाग्नेला भाशेन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी विश्वासान शार्ती पावोवंक कृपा मागुया. आमच्या पाप साहेबान विस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी देवाच्या भुरग्यांक मोगान वेगोवंक आपुणूच पयले सुवातेर भावार्थाचे नमुने जावन आपल्या शेळयांचो भावार्थ तीर करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. संवसारी रटावळींनी बुडलोली आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनान दवरूंक आमच्या काळजान देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरून जिवंक आनी ताळण्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची
भुरग्याची मागणी हाय आमची काकूत आमच्या राजकारभाऱ्यांनी पोरजेचे उदरगती पासून वावुरतना पर्यावरण सांबाळूंक तशेंच सर्वांचें बरेपण मनान धरून वावरूंक पोरजे मदें मोग शांती एकवट घडोवन हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय आमची काकूत आमची तरणाटीं आनी भुरगीं वेगवेगळ्या ताळण्यांनी पडटात. ह्या दोनूय काळार संवसार तांकां बुलयता आनी जायते फावटी वायट तांच्या जिवितान भितर सरता. जिविताचेर निर्णय घेतना कितें बरें आनी वायट हें समजूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय आमची काकूत आमच्या समाजांत शांती नीत आनी बरेपण हाडूंक वावुरतल्या सगळ्या समाजसेवकांक देवान राखूंक तांचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तांकां काळजी आनी बळ मागुया. आनी आमी आमचें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांतल्यान पाळून आमी स्वताचे आनी नितीचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय आमची काकूत बापा मोगाळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यांत. तुवें आमकां तुज्या पुता जेजूच्या प्रवादीक कामांत वांटो दिलाय. वायटाचेर ताळो उखलूंक आनी बरेपण शिंपडावंक आमकां तुज्या मोगाचें हातयारां कोर म्हूण मागता. हांगा हे मिसा बेटीक जमा जाल्ल्यांक सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर आनी समाजांत वायटाचो किडो पयस करूंक आनी बरेपण शिंपडावंक आमकां फाव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. तुझ देण्यांक फावो जालो प्रितुमीन आमकां दिलो मनशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका उबी रावया. भयणी भावंडू आमचें बलिदान सोरपत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. दयाळ बापा तुका उलो मारतल्यांची मागणी तूं आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलेलीं भुरगीं करता ते पवित्र आत्म्यान सगळे मनशांक बोर उनीत आनी सगळे तरेचें वायट आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनीस समाजांत शांती समाधानाचें राज दिश्टी पडूंक आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्षे आमी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासण्याच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आसा तें सगलें बापा तुवें रोचलाय वेळ काळ सगलें तुवेंनूच थारायलाय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत तुवें अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पोतवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रोशनीचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पोवी 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं पोवी 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान तुका सर्वेस्वराची नावी येता येता ताका उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेसपरी जेवण जातूस आनी कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया सुम्या जेजू आमी वोडो काताव आरियेगा शिदले बियेगा तिदले मोटी तू वैभवानेसो आमी तुजे मरण परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवण बापा
फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमचो आजारी गवळी आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवमणाची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वजनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. निती स्वताचो समाज बांदूंक आमकां एक एकल्याक जेजून कार्य दिल्लें आसा. हें कार्य आमी ओळखून घेवंक आनी शांती पावोवंक तोच आमकां आपल्या जेवणांत पोसता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक तयार जाता आसतना समाज बदलूंक आमकांय ताच्या आत्म्यान बोर म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सुखीच्या तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां नकोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. बापाचो मोग दया काकूत शिंपणावंक आयिल्लो जेजू आमकां एक एकल्याक बरे खोबरेचे गोवाय जावंक तो आपयता. आपल्या जेवणान आयज तो आमकां पोसता. हे जेजूच्या जेवणांत भक्तीपुणी आतां बांटू घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्यातून म्हजी पुतळेची म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus ove avihe, ami sogliye, atmia vorvi amiye, ami sogliye,
आमी सोगली ताचो तो आमचो प्राण आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली Otwodila zoneklia Ami sugli Taci veni vegveli Ami sugli Soglia rubne Jesuci Ami sogli Ami sogli Ami sogli Somestami baboli Ami sogli Eka jivan borloli Ami sogli Eka jonan bosloli Ami sogli Ami sogli Ami sogli Amci modena casa Ami sogli Amci modena kaka Ami sogli Somestanzo soeta Ami sogli Ami sogli Ami sogli Sogli ekac monaci Ami sogli Sogli ekac karcaci Ami sogli Sogli burgi devaci Ami sogli Ami sogli Ami sogli जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा हे घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया ताचे भाशेन प्रवादी आमच्याय काळार आमकां कोर म्हणून मागुया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितल्या एकाच उंड्याचे पोसणान तुवें आज आमकां वांटो दिलाय आपली स्थिती गोत वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्याय नीत मेळूंक हे एकवटाचे संस्कारा वरवीं खोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजां तूं भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी बसुया
आनीक एक फावट इश्टनो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. हो दोंगर मानिवंत आग्नेला वरवीं पवित्र जाल्लो आसा आनी ह्या दोंगरार तुमच्या येण्या वरवीं फादर आग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज आमी खुशाल फादर सुप्रियन तशेंच फादर ओर्लांदाक पळोवन आमचो फादर सुप्रियन तालिगांवचो पादविगार आनी फादर ओर्लांद रईस मागुसाचो पादविगार आपले पोरजेक घेवन आयलेले आसात. फादर्स तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. तशेंच तुमकां फिरगोजकारांक रेज मागोस आनी तालिगांवच्या तुमकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ इश्टनो, तुमची किरीत इंतेसांव पासत मिसा आमच्या ऑफिसान दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ही आमच्या पुस्तक शाळांत आनी बँडस्टँडांत विक्रीक आसा. आमी मागता इश्टनो, दर एक कुटुंबाक एक तरी ही बायबल डायरी व्हरची, देवाचें उतर वाचचें, दर एक दिसाक ताचो नियाळ करचो आनी भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान तुमचें जिवीत जियोचें म्हणून आमची मागणी. पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावरता, संवाद घडोवन हाडटा. आयज धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजे 3:30 वरार पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तातूंत तुमी वांटो घेवंक येता. आमी ह्या वर्साक पिलार मिशन एक्झिबिशन 2025 घातलेलें आसा आनी हातूंत आमी किरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेचो वावर जंय जंय आमी वावुरतात, जे गांवांनी आमी वावुरतात त्या गांवांची संस्कृताय, त्या गांवांची परंपरा, त्या गांवांच्यो वस्तू आमी ह्या एक्झिबिशनान दाखयलेल्यो आसात. आमची मागणी इश्टनो, आमची भारताची तशेंच आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांची, कित्याक गोंयच्या दोन प्रांतांची म्हणल्यार गोंयांत दामान नगर हवेली ही परंपरा तांची संस्कृताय थंय आमी घातलेल्यो आसात. टायम आसल्यार मातशें वचून पळयात, कित्याक जायते फावटी आमकां आमच्या दोन प्रांतांचो वो भारताची संस्कृताय आमी नकळो आनी हाकाच लागून जेन्ना कांय वस्तू घडटात कितले व्हिडियो व्हायरल जातात. हालींच आमी आदारी बिस्म साहेबाक सम्मान केल्लो एक हार घालून आमच्या पंजाबच्या परंपरा प्रमाणे, पंजाबच्या संस्कृताये प्रमाणे आमी हार घातलेलो. कितले विरोध आमच्या आदारी बिस्म साहेबाचेर व्हिडियो व्हायरल जाल्ले, कित्याक आमी आमची संस्कृताय नकळो. म्हणटूच वेळ आसल्यार आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत तुमी वचून पळोवचें. फाल्यां नोव्हेंबराचे 17 ओत्मीक बाबा भयणांच्या एकवटाचो दीस. आमी सकाळचे 10:30 वरांचेर एक रीत मिस्तांची पासत भेटयतले आनी ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार पिलारच्या मिशनरांक आनी मिसांवाच्या गांवांत आसलेल्या लोकां पासत मागूंक. कोणाकूय ह्या पंगडांत शामील जावंक जाय, येवंक जाय जाल्यार ताणें म्हाका फादर जोझफ फेर्नांदीसाक मेळूंक येता आनीक फाल्यां 10:30 वरांच्या मिसांतूय भाग घेवंक येता. तशेंच फाल्यां आयतारा दिसाक 11:30 वाजता मलयालम भाशेन मीस आसतलें सेमिनारीच्या कॉपेलांत आनीक ह्या माटवांत तामील भाशेन 11:30 वरांचेर आनी हिंदी भाशेन 12:30 वरांचेर. पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडे वावड्याचो इश्ट चलता. आमची मागणी इश्टानो, हातूंत आमी कितें भाशेन आमच्या मिशनरांचो वावर आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी छापून धाडटात. आमची मागणी हे तुमी सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवचो. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाचे सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलयतले. जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरांक न्हिदूंक जाय, ना तो रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितेल्यांची पिराय 18 ते 16 वर्सां पर्यंत. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलीं बरोसो ब्रेकफास्ट करून येवचो
आमची कालती मागणी इश्टानो रक्तदान करून तुमी दुसऱ्यांचो जीव वाटावूंक जाता घडटा जाल्यार ह्या दिसाक ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पांत तुमी भाग घेवचो नोव्हेंबराचे 20 मानवंत आग्नेलाच्या दिसाक सांजचे 7 वरांचेर आमच्या इस्कॉलाच्या फादर आग्नेल इस्कॉलाच्या आंगणांत एक फ्री तियात्र आसतलो तुमी येवन पळोवचो मोगाळ इश्टानो मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा आयज मिलाग्री जी म्हजे सवें घडल्या वा आमच्या कुटुंबा सवें घडलेली आसा ही हांव परगट करूंक सोदतां जुलयाचे 9 तारखेर म्हाका घरांतल्यान वेळ्ळींतान फोन आयलो म्हजी आवय दुयेंत जाल्या म्हणून सुमार रातच्या 9 वरांचेर हांवें तांकां सांगलें 108 आपयात आनी व्हरात 108 आपयलो मारगांव हॉस्पिटलांत व्हेली म्हजी आवयक रातची उरली दुसरे दिसाक सांगलें तिजी केस सिरियस आसा तिका GMCन दवरूंक जाय GMCन वेता म्हणल्यार सांज जाली GMCन तपासले उपरांत दोतोर सांगूंक लागले तिका इमिडिएट ऑपरेशन करूंक जाय तिच्यो आंतकड्यो फुटल्यो आनी पोट फुल्लेलें आसा म्हूण इमिडिएटली तिका ऑपरेशन करूंक जाय हांवें म्हणलें डॉक्टर म्हजी आवय 7 वर्सांची पिराय आनी ही जाणटे पिरायेर ऑपरेशन कशें करूंक जातलें दोतोर म्हणूंक लागले तुका जाय करुया तुका नाका सायन मार घेवन वच 5 दिसां मदें तुजी आवय काबार जातली फुडें विचारल्यार कितले % चान्स आसा साल्वार जावंक दोतोर म्हणूंक लागले फकत 20% सर्वायवल चान्सेस मानवंत आग्नेलाक उलो मारलो कित्याक आनी कांयच उपाय आसूंक ना सायन मारली ऑपरेशन करूंक तिचे टेस्ट ब्लड टेस्ट सुरू केले आखीच रात जाता म्हणटच हो टेस्ट तो टेस्ट सगळे केले उपरांत सकाळची 7:30 वरांचेर ब्रेस्ट सारतो तिका ऑपरेशन करूंक ऑपरेशन थिएटरांत वेता आसतना त्या देराचेर पावतोच त्या दोतोरान म्हाका परतून म्हणलें पळय सक्सेसफूल चान्सेस आर ओन्ली 20% ती ऑपरेशन करतना मेजाचेर पुर्यान मरूंक जाता आनी कांयच उपाय ना देखून फादर आग्नेल म्हाका पाव म्हूण तिका हांवें धाडली त्या दिसाक ब्रेस्तार म्हणटच 9:30 वरांचेर मीस आसलें म्हाका मिसाक आयलो आनी मिसाक येवच्या आदीं हांव दिमेर पडलो फादर आग्नेलाशी आनी फादर आग्नेलाक म्हणलें सायबा तुका जाय तें कर तुका जाय म्हजी आवयक व्हर तुका नाका म्हज्या आवयक परतून धाड मिसार हांवें सगळे लोकां लागीं मागलें म्हज्या आवय पासत मागूंक कितें बरें तें देवान करूं म्हणून आमचें सवें मिलाग्र म्हणल्यार इश्टानो तिचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें एक समोन तिका लागलें सोयऱ्याणांत येवंक ICUंत आसलेली व्हेंटिलेटराचेर आसलेली एक समोन लागलें तिका आपले हात हालोवंक आपले तोंडांतल्यान उतरां उलोवंक एक समोन लागलें पूण ते एक समना उपरांत ती ICUंतली भायर सरली वडांत पावली वडांतान घरा बेडार पावली घरा बेडार तान वॉकराचेर चलोवंक सुरू केलें वॉकराचेर सोन बोडी घेवन चलोवंक सुरू केलें आनी आतां विथावट एनी हेल्प बरी भाशेन चलता ही सगळी जावन आसा मिलाग्र जी हांवें मानवंत आग्नेला वरवीं देवाची अणभवलेली आसा मोगाळ इश्टानो असल्यो जायत्यो मिलाग्र्यो आमी अणभवलेल्यो आसा हे वेळार आमी जेन्ना आमची मागणी इंतेसांवा प्रश्न दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा पयले सुवातेर बावार्द जागोवया सायबा हें जें आसा तुका जाय तें कर होच बावार्द घेवन आमची मागणी बापाच्या हातान घालुया आनी आमची मागणी बापाच्या हातान घालतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला तांचेय पासत मागुया ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात तरी सगळीं ते साव इश्टानो एकठांय करुया आमी सगळीं उबीं रावया आनी मानवंत आग्नेलाक हे नवें ताचे आमी सुरू करुया उबीं रावया उपकार मेळोवंक मागणें
सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियेंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानियेंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगडीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्यात समाजाचे बदलो हाडपी जावंक तुमकां धाडटा. Agnel आमच्या इष्टा आमकां तूं साडू नाका. ह्या परदेसान आमकां धाड स्वर्गांत तुजो आदार. आग्नेल आमच्या इष्टा साडू नाका. ह्या परदेसान आमकां धाड स्वर्गांत तुजो